आज महाराष्ट्र सरकारान एक स्टेटमेंट केला. ते म्हणतात की गोवा इज ए सेन्सिटिव्ह प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर कोविड. हे आयकून म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक सुद्धा धक्को बसलो. खंयच्या बेजिसाचेर महाराष्ट्र सरकारान असो स्टेटमेंट केलो आनी हे हाका कारण कितें हे गोंयच्या सरकारान ताबडतोब क्लॅरिफाय करपाक जाय. महाराष्ट्र सरकारा कडेन हो इश्यू रेज करपाक जाय. आनी हाचें कारण कितें, खंय तरी अश्यो गायडलायन्स आसा काय कितें, केंद्र सरकाराच्यो अश्यो कितें गायडलायन्स आसा. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की ताणें ताबडतोब एक केंद्र सरकारा कडेन हो इश्यू रेज करचो. अशें सेन्सिटिव्ह एरिया ऑफ ओरिजीन बी म्हणपा खातीर कितें गायडलायन्स आसा काय कितें, नाजाल्यार ह्या खंयच्या बेजिसाचेर असो स्टेटमेंट करून हो गोंयकारांच्या अस्तित्वाक म्हणजे गोंयकारांच्या अस्मितेक धक्को, गोंयकारांक त्रास, सगळ्यांक त्रास. म्हणजे जो गोंयकार भायर वचपाक सोदता ताचे कडेन सगळे आतां दुबावान पळोवपाक लागतले अशी परिस्थिती आसा. त्याच भशेन हांवें पयर स्टेटमेंट केल्लो की गोंयांत कोविडाची परिस्थिती कितें आसा हाजेर डेली एक स्टेटमेंट तरी काडपाक जाय. तरेतरेचे अफवा. आज म्हाका थोडे कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक ऑक्सिजन दिवपाचो बंद केला. सो प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जर ऑक्सिजन नासत जाल्यार प्रायव्हेट हॉस्पिटलां बंद करची पडटली. ते नॉर्मल पेशंट्स आसा ते कशे सर्वायव जातले. ऑक्सिजन फक्त खंय हांकां दवरपाक सांगला गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांक किंवा कोविड हॉस्पिटलांक. कोविडाची परिस्थिती सध्या गोंयांत कितें आसा, ऑक्सिजनाची शॉर्टेज आसा काय कितें, इनिसामाची शॉर्टेज आसा काय कितें, वॅक्सिनाची शॉर्टेज आसा काय कितें, तरेतरेचे प्रश्न लोकां मुखार उपस्थित आसा. एका तरेन तरेतरेचे अफवा स्प्रेड जाता. ह्या सगळ्यां जर काबार करतलो जाल्यार सरकारान डे टू डे बेजिसाचेर ऑक्सिजनाचो सप्लाय कितलो आसा, वॅक्सिनेशनाचे सप्लाय कितलो आसा, तुगेले इंजेक्शन्स कितले आसा, हे सगळ्या लोकांक क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे जे ऑक्सिजन सप्लाय बंद केल्लो ते जर ताजेर जर सारकी हें करून चवकशी करून सारकें डिसिजन घेतलें ना जाल्यार फाल्यां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी प्रॉब्लेम जावपाक लागता. आनी जो नॉर्मल पेशंट ताका ऑक्सिजन जाय पडटा ताका ऑक्सिजन मेळपाना. हाजेर सरकारान ताबडतोब कृती करची अशें हांव सरकारा कडेन मागतां.